नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. रेमेडियल क्लासी घेना त्या हायस्कुलाच्या वेवस्थापनाचेर एक्शन. वेळ पडल्यार अनुदान बंद. मुख्यमंत्र्याची 61व्या शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यात शिटकावणी. विद्या समीक्षा केंद्रा सकयल सरकार डाटा सिस्टम चालीक लावपाचो आसा. शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांची हजेरी ऑनलायन नोंद जातली. भुरग्यांची कितली प्रगती जाला ताचो डाटा आसतलो म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मनीसबळ आणि शिक्षणाचो दर्जो सुधारपाचे सरकारान बरेच मनार घेतला. जी स्कुलां रेमेडियल क्लासी घेनात तांचेर कारवायेची शिटकावणी. गोंयच्या 61व्या शिक्षक दीस सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याची शिक्षण संस्थांक अनुदान बंद करपाची शिटकावणी. रेमेडियल क्लासेस कंपल्सरी आसा. कोण जे घेयना त्या मॅनेजमेंटाचेर आनी टिचरांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केला. वेळ पडला जाल्यार तेंच्यो ग्रँट्स बंद करच्यो पडल्यार सुद्दां जाता. बट रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा आनी त्यो क्लासीस हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगलां. कारण म्हाका चिंता आसा म्हज्या भुरग्यांची. म्हाका चिंता जसो बोर्डाक फर्स्ट येता ताचें अभिनंदन करता, पण तो बोर्डाक जो फेल जाता त्याय भुरग्यांची म्हाका चिंता आसा. तोय म्हजो भुरगो आसा, कारण ताचेंय करियर घडपाक जाय. हाज्या खातीर म्हजो प्रयत्न आसा. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचो ट्रॅक दवरूंक विद्या समीक्षा केंद्रा सकयल हायस्कुलां खातीर डाटा सिस्टम चालीक लावपाचो प्लानूय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. आमी निपुण भारत अंतर्गत फाउंडेशन लिटरसी, न्यूमरसी ह्या पद्दतीचे नवीन मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करता. त्याच बरोबर आमी कोनोवा ज्युनियर्स ह्या कंपनी विद्या समीक्षा केंद्र हे बी एस्टाब्लीश करपाचें आसा. हे एस्टाब्लीश केल्या उपरांत प्रत्येक स्टुडंट्साचो आनी प्रत्येक टिचराचो डेटा हो आमच्या हेड ऑफिसान आमच्या पोर्टलाचेर आसतलो. तो टिचर आनी स्टुडंट्स कितें करता त्या 8 दिसाच्या स्टुडंट्साचो रिपोर्ट हे आमी आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान घेवपाक शकतले. त्या खातीर टिचराक अप टू द मार्क ह्या फुडें काम करचें पडटलें. शिक्षकांनी काळा प्रमाण स्वताकूय शिक्षीत करचे. आधुनिक तंत्र पद्दती शिकून घेवच्यो. आयचे भुरगे खूब हुशार, आधुनिक असतात. स्वताक अपडेट दवरात म्हणून उलो. सरोजिनी गांवस, डायगो पिंटो, गणपतराव राणे, देविदास कोटकार, सुभाष जाण आणि मारियो कॉस्ताक वर्स 2021-22 राज्य पुरस्कार भेटयले. वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स त्यांनी शिकपाक जाय. हांव शिकलेलो 2010 तोच टॉपिक घेवन हांव सद्दां तसोच शिकयतलो म्हणटा जाल्यार भुरगे तुजे कडेन एट्रॅक्ट जावचे ना. भुरग्याचें टॅलंट 2010 पेक्षा 2022 भुरग्याचो टॅलंट आतां बदलला. कारण ताका गुगलाचेर सगळें तूं कितें शिकयतलो तेच्या पयलींच ताका मेळटा. तूं खंयच्या इनोवेटीव पद्दतीन शिकयतलो तें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून तुकाय बदलचो पडटलो. म्हणजे ह्या बदलत्या जमान्यांत टीचर जर बदलना आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां स्टुडंट्सूय मागीर तो रिस्पेक्ट जो आसा हे दिवपाक पावचे ना. प्रोडक्टा खातीर साहिल मांद्रेकार. सांगे IITक विरोध करतल्यांचो गोंधळ जाला. तांकां समजावचें पडटलें. ते सुवातेर कोणाचीच जमीन ना. 1 स्क्वेअर मेत्र सुद्दां शेती ना. आमदार मंत्री फळदेसायचो दावो. खरेंच कोणाचे टायटल अधिकार आसल्यार भरपाय मेळटली. मात मस्ती करतल्यांचेर एक्शन. मुख्यमंत्र्यान रिव्ह्यू घेतलो. मंगळारा सायटीर सर्वे वेळार धुडगूस घालतल्या 4 जाणांक वॉरंट. एकल्याक उखल्लो. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान IIT वाठारात कलम 144 लागू केल्या. पीपल आर कन्फ्यूज. लोक कित्या रस्त्यार हांगा आयले आसा की शेतां आमची वतात. आतां IIT डिमार्केशन जाल्लें आसा. वी वील गो टू पीपल सेईंग दॅट दीस इज द डिमार्केशन. हो जो पळय आतां सर्वे जाल्लो आसा तातूंत भितर कोणाली प्रॉपर्टी आसा त्यो सांगच्यो. आतां पळय ते शेतांत रावन जे व्हिडियोज बी काडटा पळय न्ही ती शेतां IIT भितर नात. जेन्ना 2017 केल्ली तेन्ना ती शेतां इन्क्लूड आशिल्ली आनी आतां ती भायर काडली आसा. आतां जे कोणी मस्तीपणान करता पळय न्ही लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स. कोण भडकयता वा कोण फाटल्यान आसा अशें भडकयता ते कळटलें न्ही. वी शुड नॉट नेम इट. दे आर आयडेंटिफाईड नाव. सो पॉलिटिकल जाला विशय. पॉलिटिकल जातले. ते कितले बिझनेस करतले. भायल्यान 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जेन्ना घेता तेन्ना एक्च्युअल कन्स्ट्रक्शनाक आमकां 2 लाख 1 लाखाच्या वयर लागची ना. लोकांनी नकारार्थी मानसिकतेंतल्यान भायर सरपाची गरज आसा म्हण मुख्यमंत्री बसके उपरांत उलयलो. IITची जमीन सरकाराची. कांय सुवातींचेर खंय अतिक्रमणय जालां. थोड्या लोकांक मरे अननेसेसरी विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. ती गव्हर्मेंट लँड. ओके, थोड्या जाण फक्त एन्क्रोचर आसा. परत एकदा आमी सगळो सर्वे बी तेजी डिटेलान मिटींग घेतल्या. ओके, लोकांनी असल्या नेगेटीव मायंड सेटांतल्यान भायर सरपाक जाय. IITक आमकां लँड दिवपाची गरज आसा. IIT येवपाक जाय. गव्हर्मेंट सायडींतल्यान सगळी जी कितें आमी लोकांचेर अन्याय जावचो ना. कोणाचो जो खरो कोणाचो रायट जो टेनंट हे लागलेलो आसत कितें डॉक्युमेंट आसत जाल्यार तेणी कलेक्टरांनी सबमीट करचें. मंगळारा सकाळच्यान कारवाय सुरू. सांगे पुलिशेन 4 जाणांक वॉरंट काडले.
लँड सर्वेच्या कामान अडखळ हाडली म्हण एकल्याक उखल्लो. आणि आज परत ते डिमार्केशन टीम येत म्हणून ती परत एक 20-30 बायल बसलेले आसा जे काल आंदोलन जाल्लें तेतूर आनी हेतून म्हणटा जोझफ फेर्नांडीस तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. तशेंच आनी 3 जाणांची नांवां आसा तेंचे भितर फिलीप वाज, मारिया वाज आणि स्विझल क्रूज यांच्या बी नांवार तेणी गुन्हो रजिस्टर केला कित्याक ऑब्स्ट्रक्शना लागून काल जे वातावरण निर्माण जाल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे आमदार 8चो आंकडो जावना म्हूण फुटूना. आपल्याकूय विचारिल्लें आपणें तुमचो आंकडो कितें जाला काय म्हूण विचारिल्लें. काँग्रेस आमदार आलेस सेकेर हेडोन. म्हजे कार्यकर्ते म्हाका दिल्लो कमिटमेंट पाळूंक बीजेपीत वच म्हूण सांगता. वचूं काय नाका म्हणून खंय आलेस कन्फ्यूज. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी खंय हरपा खातीर वेंचणुके आदींच सेटिंगां केल्लीं. सगळे जाण म्हणटात की 8 जाण जावपाक जाय आणि मागीर 8 जाण जाले की तुमी गेले म्हण. ते 8 जायना म्हणटात. आतां हाजी रियलिटी कितें? As far as I am concerned, I am confused for one reason. So I don't know what is to be done, because one side you have people say go, other side you have people saying don't go. You admit that you have an offer. I admit that I've been approached, not by BJP people, by some Congress people. काँग्रेसीच्याच आमदारांनी तुमकां ऑफर दिली आपली बरोबर येवपाची. No, they've asked me what is your mind on it. You met 1 or 2 fellows. I met just 1 or 2. एक गजालीत की तुमकां 2 तरेच्या ग्रुप येवन मेळ्ळ्या म्हणून. एक ग्रुप ताणें तुमकां सांगला की तुमी कांय कमिटमेंट्स केल्यात, तो कमिटमेंट फुलफिल करप यू शुड बी युअर प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह. वेदर यू डू इट इन काँग्रेस or whether you do it in BJP does not matter. No, they've gone to the extent of telling me that commitments that I have made, staying in Congress, I will not be able to fulfill. So they've gone to the extent of saying go. After voting, there was a review meeting. One candidate very openly said, I will lose the election. So when he was asked why, he says, I was told by them not to campaign and support Mr. X. Them कोण आणि X कोण? See, now you are playing in riddles now. No, I'm not playing in riddle. I'm telling you honestly. I was told by Congress leaders, don't campaign, support. So who was responsible for the defeat of the Congress party? Who is responsible? The leaders of the days gone by. Including Digambar Kamath. All are responsible for whoever was at the helm of affairs. Girish Chodankar, Dinesh Gundurao, Digambar Kamath, 100%. P. Chidambaram. They led the campaign. They decided everything. I'm certain your conversation must not be येता रे ना जालें अशें आसपाना न्ही तेही सांगताले कित्याक येता कित्याक या कितें चल्ला. You have my word. Nobody has spoken to me like that. You have nobody has spoken. But they approached you. They approached and they asked me, "Are you willing to come with us to BJP?" You must have certainly conversed with them about why they want to go. No. My only conversation was simple. Do you have the numbers? Then talk. On that evening, even your name is dragged into the list of 6 or 7. The number is still debatable, 6 or 7. So what happened that evening? And where were you? I was not a part. Let us not forget of that famous sting operation. We had people in that sting operation who were rewarded with positions. What did the sting operation say? If I win, I will go that side. You are rewarding them. Let me ask you this very... What is the High Command doing? Let me ask you this very candidly, because you mentioned the sting operation. Were you approached that time with similar loads of money? Sting operation? Yes. I was the first person to be approached. You are approached? First person. टुरिझम सीझन तेंकता तसो दाबोळे विदेशांतल्यान 8 सुवाती वयल्यान चार्टर फ्लायटी स्लॉट बुकींग आयलां. विमानतळ संचालक SBT धनंजय रावान मिडियाक म्हायती दिली. बारीन, रशिया, मँचेस्टर, मस्कट अशा एकूण सुवाती वयल्यान चार्टर फ्लायटींग स्लॉट बुकींग आयलां. मोपा सुरू जाल्यार पसून दाबोळी देशी आनी आंतरराष्ट्रीय विमान सेवक चालूच उरतलो अशें रावान सांगलां. As of now, from 8 destinations, we have received requests for the international charters. So what are those destinations? Can you tell us? So from Tel Aviv,
Kuala Lumpur, Bahrain, Russia, Gatwick, Almaty, Manchester and Muscat. So these are all apart from the regular international flights operating from Doha, London, Dubai, Muscat, Sharjah. There is nothing like that. Airports Authority of India has clarified that Goa will be catered by Goa International Airport as well as Mopa Airport. Goa will have 2 airports now. Even after commissioning of the Mopa Airport, WM Airport run by Airports Authority of India will continue to operate, will continue to receive the scheduled flights. गोवा डेअरीच्या MD नेमणुके हायकोर्टाची सरकाराचेर बळी. डेअरीच्या अध्यक्षपदाची वेंचणूक जाल्या आसतना GSIDCच्या भूंय संपादन अधिकाऱ्यांक सरकारान डेअरीचो MD म्हणून अतिरिक्त चार्ज दिलो. अध्यक्ष 18 जुलयाक चार्ज घेवपाचो सरकारान 14 जुलयाक MD नेमलो. सरकाराच्या हे कृतीन वेचून आयिल्ल्या मंडळाच्या अधिकाराविशीं प्रस्नचिन्ह उप्रासलां अशें म्हणून कोर्टाची बडी. 4 सप्तकांत सरकाराची जाप मागल्या. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बोरये न्हंयत 2 कामगार बुडले. पोन्न्या बोरये पुलाचेर काम करतना 4 जाण उदकांत पडले. तातूंतले 2 जाण पेवन धडेक आयले आनी 2 जाण उदकांत पडल्यात म्हणून तांचे कडच्यान कळ्ळें. मायणा कुडतरी पुलीस सायटीर आसात. डायव्हर्सूय पावले, मात काळोख जाल्ल्यान सोद आनी बचाव कार्यांत आडखळ येवंक लागल्या. सरकारी बिल्डिंगाचे फायर सेफ्टी ऑडिट चल्लां. पोरण्यो फायर फायटिंग यंत्रणा आसा थंय आधुनीक यंत्रणा बसोवपाचे निर्देश दिल्यात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. जिल्लो मिनरल फंडांतल्यान फायर सर्व्हिसीक क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल आनी रेस्क्यू बोटी दिल्यात. मुख्यमंत्र्यान ताचें उक्तावण केलें. फाटल्या 4 वर्सांत खंय जिल्लो मिनरल फंडाचो सरकारान बरेपैकी वापर केला. फायर सेफ्टी चॅक करपा खातीर आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. बरेच कडेन अशा बाबतींतली ओल्ड फायर सिस्टम आशिल्ली ओल्ड बिल्डिंग आहा त्या जाग्यार प्रॉब्लेम आसा बट ताका एडवान्स फायर सेफ्टी कशा पद्दतीन बसप हाजी तांकां गायडलायन्स फॉलो करपाक लायल्या. फायर सर्विसीसचे हेड ऑफिस जे आहा ते पुराय बांदपाक घेतला. 33 crores प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट मार्च 23 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो आसा. ताच्या खातीर वेल इक्विप्ड आनी बऱ्या पद्दतीच्यो सगळ्यो सोयी आसलेले. फायर स्टेशन प्लस हेड ऑफिस प्लस ट्रेनिंग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल प्लस डॉर्मेटरीज ह्यो सगळ्यो सोयी स्टाफा खातीर बांदपा खातीर इट इज एट 1 ब्लॉक हेडक्वॉर्टर्स आमी बांदपाक घेतला. आमी पळयता की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बऱ्यांतलो बरो कसो यूज करप हे फाटल्या कंटिन्युअसली 4 वर्सांक तुमी पळयलां आसतलें. इन वेरियस प्लेसीस, जावं ते इन एड्युकेशन सेक्टर, जावं ते इन द PWD सेक्टर, जावं ते इन द WRD सेक्टर एंड टुडे इन द होम डिपार्टमेंट्स. साऊथ गोवाक आमी 3 क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल घेतले, 2 क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल घेतल्या आनी 3 बोटी, पोली इथेलीन बोट म्हणटात ताका, ती 3 बोटी घेतल्या थ्रू मिनरल फाउंडेशन. आनी 2 आमची बॉलेरो आहा पळय, एक नॉर्थ गोवा आनी एक साऊथ गोवा, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन एका वापरतले ते प्लस ऑपरेशनल एका यूज. साळ न्हंय आनी अरबी दर्याच्या संगमार मोठ्या प्रमाणात सँडबार तयार जाल्ल्यान नुस्तेमारीचो सीझन सुरू जावनूय कुडबट आनी बेतलांतल्या पारंपारीक नुस्तेमारीक आडखळ जाता. उपाय करूंक सरकारान ब्रेक वॉटर सिस्टम बांदची म्हूण थळावे नुस्तेकार मागतात. कुडबणच्या नुस्तेमारांनी LED आनी बुल फिशिंगाचेरूय नियंत्रण जाय म्हणून इश्यू केला. तुम्ही कितें गव्हर्नमेंट कितें बांदूंक सोदता पळय रिटर्निंग वॉल, ही बांदपाची पयली. अशें आमच्या ते ONGC आसा, ONGC कडेन दोंगर आसा, थंयसून तर एक रिटर्निंग अशें 8 वाल दोंगर बांदली न्ही. हां, ती बांदली जाल्यार भायल्या दर्याची वसाड येता पळय ती तेचेर स्टॉप जातली. आनी हे खाडे ते पळय बोटी अशें नांगरा घालता पळय, लोकांक काटाय मारूंक मेळना काय ना, ते बोटी फाल्यां थंय नांगराक रावतले. बारीक कोण जोडटा पोट भरणारे आसा तेमचे पोट भरले. ही रेंव आता 4 वर्सां जाल्ली. हे बोटकारांनी कितें केल्लें, हांगर सगळे ही रेंव पयलीं तेमी काडली. तांकां सांगली काडूं नाका म्हणून. ते रेंव काडलेल्याक हे आतां घडये रेंव देंवता आनी तेंच्यांनी उणेच 300-400 बार्जी तेमी दर्यांत व्हरून घातली हांगरचे रेंव. तेन्ना आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो आसा तांकां भरपूर कितें त्रास जाल्यार हांगा. आमकां दिसता ही रिटर्न वॉल सुद्दां बांदपाची गरज ना. जर भायर एक व्हडली 1 किलोमिटराची जर वॉल घाली जाल्यार
हे सगळे बोटकारी वय बिंदास्त एंकर करतले आनी सगळे ल्हान ल्हान होडी हे सगळे एकानी ट्रेडिशनल फिशरमॅन गरीब सुद्धा भायर वयतले, कोणाकूच त्रास जावचे ना. म्हणजे ह्या LED लायट आणि बोट ट्रॉलिंग हे जे दोन गोष्टी आसा तो आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सर्व नाश करपाचो विचार तांचो आसा. आमी सरकारा कडेन मागता की हे जे पावल उचलला ते योग्य आसा आनी तेचे कठोर पालन करपाक तुमी निर्देश दिवपाचे फिशरीज डायरेक्टराक. आता सप्टेंबर काबार जायत येयला, बेगीन जर कितें काम सुरू जावन हांगा जर मातशें जर ब्रेक वॉटर सिस्टम डेव्हलप करपाची जर तयारी जायत जाल्यार म्हाका दिसता हाचे फुडले सीझन तरी आमच्या पारंपारीक मच्छीमारांक आनी सगळ्यांक बोटकारांक सगळ्यांक मेकनायज जावं नॉन मेकनायज जावं तांकां सगळ्यांक मातशें फायदेशीर पडटलें आनी तेंच्यांनी आपले एक धंदो करून कितें जाल्यार पोट भरपाचें एक पॉसिबिलिटी आसतली तांकां. आमदारांक कडेक दवरून सगळे नगरसेवक एक जाल्यार मडगांवचे चित्र बदलतले म्हणून घनश्याम शिरोडकारान नगराध्यक्ष पदाक तेंको मागता. दिगंबराचो आदलो समर्थक शिरोडकाराक बीजेपीच्या 3 नगरसेवकांचो उगड तेंको. नगराध्यक्ष जाल्यार खंय आमदारांक पालिकेत मेतेर जावप बंद करतलो. 16 सप्टेंबराक वेंचणूक. फाल्यां मेरेन अर्ज. दिगंबर कामतीच्या मॉडेल मडगांव गटाचो उमेदवार दामोदर शिरोडकार. मडगावात नगराध्यक्षपदा खातीर अपक्ष घनश्याम शिरोडकारान उमेदवारी भरली. ताच्या अर्जाक बीजेपीच्या कामिलो बारेटो, पार्वती पराडकर आनी महेश आमोणकराचो तेंको. 3 जाणांनी सध्या केल्ले आसा बीजेपीचे. कोण म्हजे कलीग म्हणून हांवें घेतिल्ले आसा, हांवें खंयच्याच पक्षाचे बी कांय घेवना. म्हजे खातीर ताणें केल्ले आसा. पण ते केला ते बीजेपीचे कावन्सिलर. हय, सध्या ते बीजेपीचे कावन्सिलर जायत, पण ते म्हजे खातीर तांच्यांनी केल्ले आसा फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द मडगांव. घनश्याम शिरोडकार एका वेळार दिगंबराचो खांबो. उपरांत दिगंबरा आड आवाज चडोवन TMCत गेलो. आता आमदारा आड आघाडी उगडून नगराध्यक्षपदाचे रेसीत. हे सगळो विचार करून मडगांव हे जे सगळे गडबडी घाण जाल्ली आसा सगळी मडगांवची, त्या 28 वर्सां कांय ना जाल्लें आसा, हे सगळ्या हे लायनीत थोडेफार हाडपा खातीर हांवें मदत मागल्या सगळ्या कावन्सिलरां कडेन की कितें हे आमी बरें करया सगळे एक जावन आनी भितर सगळे लिडर्स कोण आसात आमदार हांगा कुशीन दवरून आमी एक जावया सगळे आनी फुडें बरें कामाक फुडें सरया. दिगंबर कामतीच्या नगरसेवकांच्या मॉडेल मडगांव गटाचो उमेदवार दामोदर शिरोडकार. गोवा फॉरवर्डाचे नगरसेवक शिनाला करतात ते कोणाक ताचे वेगळे गणित. मात कामतीच्या मॉडेल मडगांव आनी फॉरवर्डवाल्यांची मिटींग घडये बुधवारा जाव येता. मडगांव पालिकेत वेंचणुके पयलीं काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचे मेळून मडगांव सिवीक अलायन्स जाल्ले. मिटिंगे उपरांत फुडलें चित्र क्लियर जाव येता. 6 सप्टेंबराक वेंचणूक. ब्रेस्तार मेरेन अर्जाक मुजत. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयच्या फुटबॉलाचो भांगराळो काळ परत हाडटलो. बंद पडिल्ली गोवा प्रोफेशनल लीग सर्त परत सुरू करपाचो यत्न करतलो. कॅम्प सर्विसीसाचो पात्रांव आनी FC तुयेचो अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीसाचे उतर. चर्चिलान सुवात रिती केल्या उपरांत कायतानाची GFAच्या अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवपाची तयारी. GFAचेर खंय 70 लाख रिणाचें वजें आसा. See, I have also read today your reports, media, GFA being in the big debt of 70 lakhs. It is one of the saddest moment of Goan football in its 63 years old history. The association is in ruin. See, I have a very good plan for financial, how to make strong our GFA, and I am ready to sponsor my own for Goa Professional League. And I am also speaking to other my friends and who want to sponsor to for Goa because it is dying. So some people they are ready to support it. तेच आमचे फंडिंग आमी ते स्पॉन्सर मेळले जाल्यार त्यो फर्स्ट लिगे मागीर सेकंड थर्ड डिविजन लीग आमच्यांनी चालू करपाक जातल्यो. सी आय हॅव लव फॉर फुटबॉल आनी रिस्पेक्ट फॉर गोवन फुटबॉल. सो आय वील ब्रिंग बॅक दॅट ओल्डन ग्लोरी ऑफ फुटबॉल डेज. पणजे करंजाळच्या ASGI केअर हॉस्पिटलाक वर्स पुराय जाता. ते निमतान हॉस्पिटलान दोतोर, तज्ञ आनी दुयेंती खातीर कार्यावळ दवरिल्ली. उपचार घेवन गेल्या कांय दुयेंत्यांनी ह्या वेळार हॉस्पिटलाची तोखणाय केली. ह्यान फुडें
ASG आय केअर हॉस्पिटल लोकांक बरी सर्व्हिस दितले म्हूण हॉस्पिटल प्रशासनाचें उतर. जेम्सन सुद्दां आमकां कळोंक ना दोळ्याक प्रॉब्लम आसा. लास्ट मागीर 5वो म्हयनो जालो तेन्ना म्हाका कळ्ळें दोळ्याक दिसाना ASG हॉस्पिटलान गेली पूण डॉक्टर शॉनानी खातीर ऑपरेशन जालें. हांव आनी कांयच म्हणिना कित्याक स्टाफ इतलो बरो पूण स्टाफा पेक्षा डॉक्टर इतलो बरो आमकां खूब कॉपरेट केलें कित्याक ते फक्त 5 म्हयन्याचे आसले ताका कांयच कळनासलें फक्त रडटाले. ताका तोपपाक गेलें ताका मेळनासलें तांकां चिरो मेळना कितें मेळना करून 8 जावपाचें ऑपरेशन 12 जालें पूण डॉक्टर शॉन आमकां येवन कॉपरेट करून सांगतालो पियोन आमकां आसा तें बरें रडना तें तितलें. So yes, challenges we see in service organizations is you have to bring your best to work every day. No matter what's happened the previous day, no matter whatever tensions we leave behind at home, we come each day with a fresh start to greet every patient. Unlike the old traditional organizations, top management is no longer important. It is each and every person among the staff, right from the front office team, the reception, the patient coordinators, and of course the patients and the customers who form a very important part of the journey ahead. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ऍप, फेसबुक, टाटा स्काय ऍप, जिओ TV ऍपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.